namso jinye anka kurpin kilai satka Puvistanar tuji burgi saliau Puvitet miacha mukman buliau Puvi sabeche sande zaliau Puvi saucha tuje lagi serliau Sanggata sembliau Bapa tuje sumur Atun jatuh kau Daun-daun namsu Jinye ankau Kurpin kilai satka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्याही सोबे आसो जेजू ख्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो बडका जेजूक मान करूंक ताची आशिर्वादां जोडूंक आमी सगळीं ह्या सकाळींच्या वेळार हांगा जमल्या सगळीं आमी दोळे धांपे एक बरो आमचो उजवो हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया ह्या काळजांत म्हाका रचलेलो देव खंय आसा कित्याक आयच्या पयल्या वचपांत बरयणार म्हणटा सालमांवाचें काळीज ताच्या बायलेन सोरलें आनी ताचें काळीज ताच्या बापाय दाविदा भशेन देवातय नातलें म्हणटात म्हजें काळीज देवातय खंय आसा ताका जागो आसा काय जर ताका जागो ना आमची मागणी ताणें आयकुची जाल्यार कशें जर ताका जागो आसा थंय कितलो जागो हांवें ताका दिला सोम्याचो मोग सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन करूंक आमी चुकल्या तर ताचे लागचे बक्षाने मागया आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया हांव बदकी सर्व देवा आनी तुमकां भोव बरीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता मनाक चिंतून मनाक सरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बगीर सदां संवकार मरे आनी तुमकां भोव बरीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर Krista काकूत कर Krista काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थया बापा तुजेर आसा सगलो आमचो विश्वास तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एक फोनान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन
रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. साल्मांव उतर प्राय पावलो तेन्ना ताच्या पत्नींनी ताचें काळीज परक्या देवाशी ओडलें आनी आपल्या बापाय दाविदाचें काळीज आसलेले परी ताचें काळीज सर्वेस्पर सवें पुर्तें नातलें. ताणें सिदोनियांची देवी आस्टार्टेची आनी आम्मोनियांची मुर्ती मिल्कोमाची पुजा केली. ताणें सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. आपलो बापूय दावीद सर्वेस्पराक विश्वासी रावलेले परी तो ताका विश्वासी रावलो ना. साल्मावन जेरुजालेमा मुखल्या दोंगरार मोआब्यांचे मुर्ती केमोशा खातीर आनी आम्मोन्यांचे मुर्ती मोलेका खातीर एक ऊंच पुजेस्थान बांदलें. ताणें आपल्या सर्व विदेशी पत्नींकी तशेंच करून दिलें आनी तांणी आपल्या देवाक दुंप लासलो आनी बलिदानां भेटयलीं. देखून सर्वेस्पर साल्मांवचेर रागार जालो, कित्याक ताचें काळीज ताका 2 फावटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परातावन इस्रायेलाच्या देवातावन पयस सरिल्लें. सर्वेस्पर साल्मांवक प्रत्यक्ष जाल्लो तेन्ना ताणें ताका परक्या देवांची सेवा करूंक आडवारलें. पूण साल्मावन सर्वेस्पराचो आदेश पाळ्ळो ना. देखून सर्वेस्परान साल्मांवक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून आनी म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवडकी काडून घेतलो आनी ती तुज्या सेवकांक दितलो. पूण तुज्या बापूय दाविदाक लागून हांव तुज्या जिवन काळांत अशें करचो ना. बगार तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो. तरी पूण सगळी राजवडकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें विंचलेल्या शहरा जेरुजालेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळून दवरतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उदकाय. तुझे पर जेसो मोकताय सर्वेस्परा तर मुजोय उगडास कर. तुझे पर जेसो मोकताय सर्वेस्परा तर मुजोय उगडास कर. सदांसांनी सगळ्या नितीन चलतात आनी बरें आसलेलें करतात ती सुभागी. तुजे पर जेसो तूं मोग करताय तर म्हजो उगडास कर. मुजेशी म्हाका आधार दी. तुझे पर जेसो मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजो उगडास कर. हेर राष्ट्रांच्या लोकां सवें बरसून तांचे जिणेची साल तांणी धरली. तांच्या मुर्तेची पुजा करूंक लागली आनी ही तांकां एक पासांक पावली. तुझे पर जेसो मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजो उगडास कर. तुझे पर जेसो मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजो उगडास कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवान तुमचे तैल आयलेले आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. हालेलुया हालेलुया
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमच्याही सोबे आसो. मार्का बर्माने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू थंयचो बायसन तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. ह्या विशयांत कोणाकी कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताचे विशयांत एक स्त्री हें आयकतच ती भितर सरन ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे दुवेक देंवसा लागलो. ती एक अनुभवार्थी जल्मोन सिरोफेनसच्या प्रांताची. आपल्या दुवेक लागलो देंवसा धांवडेजे म्हूण ती परत लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दोशी जावं दीत. भुरग्यांचो उंडो खाण सुन्याक उडोवचें सोमानय. ती जाप दिवन म्हणाली, ते नीस दणया. तरी भुरग्यांनी उडयल्लें उंड्या कुडके मेजा पंदाक आसली सुनी खातात न्हय. थोड जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वचशीत. तुजे दुवेसो देंवसार सुटला. अशें ती घरा पावल्या वेळार तिची धूव आंदोळणार न्हिदून आसली तें तिणें देखलें. तिजो देंवसार सुटुल्लो. देवाचें उतर हे. जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, तुमी विलियम रुडॉल्फ म्हणल्या एका स्त्री विशीं आयकलां? विल्मा रुडॉल्फ, एंग्लो आफ्रिकन एथलीट. आयकलां? आयकूना न्ही? हांव सांगता, आयका. विल्मा रुडॉल्फ म्हणलें एंग्लो आफ्रिकन एथलीट जावन आसा, रनर. ल्हानपणार तिका पोलियो जाल्ले आनी ह्या पोलियो वरवीं तिका सोमारितीन इस्काला वचूंक या कितें करूंक जायनातलें. पूण ती इस्काला गेल्ल्या वेळार सायडीन बसून थंय आसचीं भुरगीं धांवचें पळयतालें. सगळीं धांवतात पूण तिका धांवूंक जायनातलें. आनी अशें टी व्ही रिती पळोवनासलें. पूण तिच्या मतींत एक निर्धार केलें, हांवें एक दीस तांचे भशेन धांवूंक जाय म्हणून. पोलियो जाल्ले हे विल्मा ओगेच बसूना. आपणाचें कितें उणें पण आसलें तें सारकें करचें म्हणसर त्याच्या फाटल्यान एक प्रयत्न करता, एक प्रयत्न. आनी अशें ट्रॅक इव्हेंटार 200 मीटर आनी 400 मीटर रनिंग रेसांत ऑलिंपिक्सांत गोल्ड मेडल जोडटा. 4 गोल्ड मेडल तें जोडटा. म्हज्या मोगाळ दिसता न्हू, हुसेन बोल्ट तुमी आयकलां न्ही? विलियम रुडॉल्फ थोडी हुसेन बोल्ट अशें करता, आयकलां मू? खाळो जावन न्ही गे. हुसेन बोल्ट खाली ती 500 सेकंडां ती सडीत मेळच्या खातीर ताणें गेलो वावंट कितले 10 वर्सांनी 6 वर्सांनी कितले वर्सां ताच्या फाटल्यान वावर केला, प्रयत्न केला. आनी अशें प्रयत्न केल्ल्या वरवीं आज ताका फाटी घालूंक कोणाकच जावना. हाची वासप बी त्याच दृश्टेन आसा न्ही गे. आयकलें मग तुमी? हय, सिरोफेनाची स्त्री जेजू लागशीन येता. जिवितांत प्रयत्न गरजेचें. खंयचेंय जावं दी, काम जावं दी, मागणें जावं दी, या कितेंय जावं दी, प्रयत्न गरजेचें. तें प्रयत्न गरजेचें कित्याक? आमी कितें करता म्हणलें आमकां कळीत आसाचें. जर आमी कितें करता म्हूण कळीत आसल्यार आमचे प्रयत्न ताका सरी समा जायचे. सो वी शूड हॅव अ गोल and we should know what we are doing, and to that we should also have efforts, continuous efforts. एक दिसा म्हणलें प्रयत्न आसा. त्या वेळा मात्र जे कितें आमी आपणावंक जाय, जे कितें आमी निर्धार केला तें आमी घेवंक जाता न्ही गे. वय की न्ही? कितें म्हणटात? काय म्हणटात? खालें म्हणटात, वय की न्ही? वय. तशेंच
आमच्या आध्यात्मिक जिवितांनी तशेंच तुम्ही पळया घ्यायचें पयलें वचप साल्मावराय पळयत पुस्तक म्हणटा ताच्या उतर प्रायेचेर ताचें काळीज ताच्या स्त्रियेन ह्या बायलांनी सोरलें. एक पुटी देव मेळ्ळेंत आमी सांत जायना. ह्या एक पुटी देवाचो अनुभव जाल्लेंत आमी मागलें पुराय मेळटा म्हणलें ना. आध्यात्मीक जिवितांत आमचे हर एक दिसाचे प्रयत्न जायचेच ताका बरें दृश्टांत आयच्या वांजेलांत आमकां मेळटा. त्या स्त्रियेक कळीत आसलें कितें म्हळ्यार आपणाचें तूं पिडेंत पडलां, आपणाचें तूं पिडेंत पडलां, ताका देंवसार लागला. पूण ताका सोमाकडचो मनीस एकलो आसा म्हण तिका कळीत आसलें. आनी तो मनीस थंय आपले येता आसतना पयलें तेजें एक्शन पळय, पयलें तेजें काम दिंबयेर पडटा. म्हज्या मोगाळ इश्टान हांगा आसलें हांव जावंक पुरो, तुमी जावंक पुरो, आमी कोणीय जावंक पुरो, आमचे थंय अस्खत काही आसात. वी हॅव इम्परफेक्शन्स. आमचे थंय अस्खत काही सगळे थंय आसा. म्हजे थंय आसा, तुमचे थंय आसा, मालगडे थंय आसा, आनी धाकटे थंय आसा, युवजनां थंय आसा, सोमेस्त थंय अस्खत काही आसा. पूण अस्खत काही आसा म्हणून आमी थंयच रावंक जायना. जायते पटी आमी कालें करता अस्खत काही आसा म्हणून आमी आमकां कितें जाय तेंच करता. आतां ती स्त्री पळय दिंबेर पडले, दिंबेर पडचें कितें अर्थ कितें, आमकां कितेंय उणें पोवन आसा आनी नेकल्याची मजत जाय म्हणलें आमच्या मोतीन आसूंक जाय. आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमीच आमच्या रितीन कितेंच करूंक जायना. ताची कृपा आसल्यार आमी कितेंय करूंक जाय. जर तर ताची कृपा हांवें जोडीचे तर हांवें दिंबयेर पडोवंक जायच. समजलें की तुमकां? हांव कितें दुसरें उलयतां की तुमच्या मांड्याच्यान वयर वेता की ना, हें सोंपें. आमच्या सालते जिवन चिंतया, आमकां एक डॉक्युमेंट जाय म्हूण चिंतया. आनी तूं मिनी विधानसौधान तें डॉक्युमेंट मेळच्या पसून आमकां दुसरे खंयची वाट नासतना आमी दुसरे कडेन विचारूंक वचना गी वता न्ही गी. तें मेळच्या मसोर ताका पयशे दिवचे गी, ताका खालें करचें गी, ताच्या फाटल्यान वचें करना गी आमी करता न्ही गी. अशेंच आमच्या आध्यात्मीक जिवितांनी तशेंच इट इज अ स्पिरिच्युअल जर्नी. आमचें जिवीत एका दिसाचें न्ही, हे 4 दिसांचें न्ही. आमी ह्या संवसारान मरता मसोर आमच्या जिवितांत ते पयनात आमचे प्रयत्न जावंकूच जाय. नातल्यार तुमी पळया की साल्मावराय देवान ताका जानवाय दिल्ली, पूण ती जानवाय खंय गेली? देवान आमकांय जानवाय दिल्या, आमकांय तीच कृपा दिल्या. साल्मावरायचे की सडीत आमकां कृपा दिल्या. क्रिस्ताच्या मरणा वरूय आमी ताच्या थंय आमी एक जाल्या, जर ती कृपा आमकां दिल्या. जर आमी जागृत जायना तर आमी दिंबयेर पडोवन त्या कृपेक खातीर सदांच आमी मागिना तर आमी त्या साल्मावराया भशेन जाता. कित्याक एक उतर सत पळय मू, हांव हें मरता तुमी मरतात सारकें पळय मू. हांगा कोण अमर जिवितांत हांगाच रावतात अशेंच तरणाटपणांत जियेतात आसा म्हूण कोणी आसा ना. एक दीस म्हजो वॉयस एक दीस उणें जाता. आज हांव वडल्यान म्हणटा एक दीस म्हजो वॉयस उणें जाता न्ही गी. म्हज्या तोंडार थोड्यो मिरयो पडटात की हे सतांत बी कोण आयल्यात. पूण म्हजें प्रयत्न देवाक मेळचें तें मात उणें जावंक नजो. कित्याक एक दीस ताच्या मुखार हांवें उबें रावंकूच आसा. सो हांव कितें आपणावंक घेता तें सारकें म्हज्या मतींत आसाचें म्हज्या मोगाळ इश्टानो. आमचें पयन हांगाच न्ही, आमचें काम वावर हांगाच न्ही, आमच्या संवसारी वावरा सांगाता ताच्या किसडीत आमच्या आत्मीक वावरांत आमचे सदांच प्रयत्न आसूंक जाय. उपरांत पळया जेजू म्हणटा त्या स्त्रियेक पयलें ती खावन दादोशी जावन दी भुरगीं, मागीर सुन्याक घालचें म्हणटा. त्या स्त्रियेची जावा पळया गी. मेजा वयले उंटाचे कुडको सकला पडटा सुणे खाता. म्हणजे आमच्या भावार्थी ह्या आत्मीक पयनांत जायते पटी आमी पडटा, जायते पटी पडटा. आमकां जायते पटी ड्रायनेस येता. उणें पोनाक कालें मागचें आमी मागलें मेळना, कालें कित्याक दोस काय ना. देवा कडेन दिंबेर पडटा, सकाळीं मागण्या घेता, मिसां घेता, सांजेचे मागणे करता, दुसरीं बरीं जातात, तें बरें जाता, हें बरें जाता, पूण म्हाका कांय न्ही, दादोस कांय ना. आय डोंट फील इट.
तितल्यार तूं थंय सोडलें तर जालें सलमा भशेन पुस्कू जाताय. पूण त्या स्त्रिये भशेन दिंबेर पडून ना म्हाका म्हजे दुवेन बरें जायचें ताचो देंवचार सुटाचें. पूण तशेंच म्हाका देवान आत्मो दिला तो आत्माचे साल्वास हांव जायचेच ताचे पासत हांव दीस रात वावरतां सोम्याच्या म्हाका दिंबेर पडटां. तर म्हज्या मोगाळ इचता न्हू आज आयची वासपां आमकां परत जाग येता. आमचें जिवन केवल हांगाचें न्हय आमचें जिवन आचाकी वर्तें जावन आसा. जें कितें आमी आपणायलां जें कितें आमकां देवान दिलां मस्त वर्तें जावन आसा तें आमकां देवान मातयेच्या आयदनार दिलां. ती मातयेची आयदन आमी सदांच आमच्या हातांत वयत आसतना पोडान आसतना पिठो जावंक सोडनोचो. त्या पासत सोमी आमकां आपयता दिंबयेर पडून हर एक पुटी हर एक दीस आमच्या आत्मीक जिवितांत आमचें काळीज ह्या संवसाराच्या संगतीन सोरनाशें ह्या वर्णाशें आमी सदांच वावर करूंक जाय. तदाळा मात्र आमच्या जिवितांत तो अणभव सॅटिस्फॅक्शन ऑफ लायफ ती दादोसकाय मेळटा आनी तिस करपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. Untuku wansu wain dakasu pulpitu misu gisum yamsu gurtu mukasu yikutasu lamboy sumyam ka आशीर्वादुसु सर्व समचे तुझे देणे केलाय पावन आमचे जिणे निर्भोळचिने तुझे विणे मानून तू घे किरकोळतेने Wundu go wansu wain dakasu pulpritu mesu kisum yamsu gurtu mukasu yikutasu lamboy sum yamka आशीर्वादुसु म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकांनी मेळमेक आनी आमच्या केपू सुद्दां सर्विस्पोर म्हणून घे. मोगळा बाबा आमच्या रसनारा हो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे बरें आमच्या सक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्यातय सस्नाच्या जिविताचें पोशण जावन दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशे आमी करून फावू सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवीदार आनी ससनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूं फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रथमे तुका वाकांता तारण मेळ्ळी तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit Del parasu servis portu Serkani sumsar burla Tuja वैभवा Usarge tuka juj Usargi tuka
जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय उत्सर्गे तुका जय जय उत्सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनो आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पथकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर तसो गोटू परगटू या सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनः जीवन पो आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवांतपणाचो आमी भक्तीपुनी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आम्हा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रितिमकांत वाडय. पुनः जिवानपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान तुज्या आमच्या भाव मणींचे कोट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फज जळीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिजो पती भगवान दर दोता आनी सरकाळी तुका पर्यंत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडवणाऱ्याची योजना मनात धरून ताणें शिकले मागणे आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्या आमक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणें पळोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरवशान नत्रेकतेले आमकां तुज्या उदार काकूल दिन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यारा सुरती पुदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमची सुवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शिळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाची शिळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाची शिळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जोनाक आपोवणे मेळ्ळी. आमी सोमेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
सगळे आमी बसया. जेजू आमचो स्वामी आमच्या काळजांत आयला. दोळे आमी धांपया. पवित्र वेळ सगळो सर्ग तुमच्या काळजांत आसा. खंय जेजू आसा थंय तसो बापूय आसा, तसो पवित्रात्मोय आसा. सगळी त्रिंदाद तुमच्या काळजा भितर आसा. त्या त्रिंदादी कडेन उलोवंक प्रयत्न करया. ते काळजाची दादोसकाय भोगोवंक प्रयत्न करया. कित्याक म्हळ्यार जितल्या मापान आमच्या काळजान दादोसकाय आसा, भरतीपण आसा, तितलेंच आमच्या कुडींत, आमच्या जिवितांत तेंच भरतीपण, तीच दादोसकाय आमकां मेळटा. आमच्या जेजू कडेन आमी उलोवया. आमच्या आध्यात्मीक पैनांत ताची ससाय मागया. पयस स्वामी जायते पटी म्हज्या उण्यापणा लागून हांव पडटां, पयस वेतां. तुज्या फाटल्यान तुजो मोग करूंक, सगळ्या काळजान, सगळ्या शक्तीन, सगळ्या बळान तुजो मोग करूंक, तुजी सेवा करूंक जायते पटी हांव चुकलां. जाल्यार तुजी कृपा म्हजेर वत. म्हाका तुज्या फाटल्यान येवंक जाय. म्हजें बरें मन आसा, पूण हांव पडटां. पडणे वेळार भावार्थान सदांच जिवंक, तुजो फाटलाव करूंक, हें पळोवन हांवें बऱ्या रितीन पोंता पावोंक तुजो आदार मागतां. तें आमच्या जेजू कडेन आमी उलोवया. कितें आमकां सांगूंक जाय, कितें उलोवंक जाय, आमी उलोवया. कित्याक आमच्या काळजांत सगळें सर्गच उबें आसा.
सर्वेस्पराच्या मोगा पासोत मनशा खातीर ताणें केल्ल्या विजमिता पासोत आमी ताका दिन मासूंक फावो. ताणेल्या आत्म्याची थाण ताणें बागयली. भुकेलो आत्मो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी दादोशी केलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यान आनी एका कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचे जिवी संवसाराच्या चडवणे खातीर सुफळ कर. हो जावं आमचो संतोष हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसो. तुमच्या सोबे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धरता. देवाचे वडुका. बसया. तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. चड ना इल्लीशी अनाउन्समेंट. ह्या हप्त्यान लितुर्जी फेब्रुवारीच्या 10 तारखे सोनवारा सांज स्कॉलास्तिका औंकार हेचें स्मरण करता. फेब्रुवारी 14 बुधवार सिंजेचो बुधवार ह्या गोपुराचो बुधवार ह्या मुखांत आमी खरेजमाचो काळ सुरू करता. मागणे उपास आनी धान धर्मा मुखांत जिवितां नवसरणी हाडूंक हो एक अपूर्व अवकाश जावन आसा. आमकांच ह्या पवित्र हप्त्याक ह्या काळाक तयार करूंक इगर्ज प्रत्येक रितीन आमकां आपयता. खरेजमांत ह्या पुणशेतांत मांडून हाडच्या कार्या विशीं हे परी विवर आसा. फेब्रुवारी 14 तारखेक गोबरांचो बुधवार दीस सकाळीं मीस 6:30 वरार आनी सांजेर 6 वरार. सकाळीं 6:30 वरार 6:30, सांजेर 6 PM 2 मिसां आसतलीं. अरियेका ब्रेस्तारा मिसा पयलें तेसाच्या भक्तीपणा बदलाक खुर्साची वाट हांगा आमी करतले. अरियेका शुक्रारा सांजेर 5:30 वरार खुर्साची वाट आनी मीस. अरियेका आयतारा सांजेर 5:30 वरार खुर्सा वाट आनी 5 वचून नियाळ. मीस आसचें ना. दिबी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावनसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इज जावची येयलो. सताच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणगन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावो जालें. नेण्यारान शिकवलो जेजू मेस्सी म्हूण नांव वाडलो. बाळपणांतान मनशां तांच्या सर गरजांनी पावता. प्रागाचो जेजू वळख म्हणटा कितले सर तूं म्हाका तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या आतां आमी जोडया. आमी सगळीं आतां दिंबयेर आसा. आमची मागणी आमचे विनवण्यो आमचें जिवीत बाळका जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पिया. बोवार्थान आमी मागया. आमी आमच्या देवा लागीं मागून आसा. परक्यां कडेन न्ही आमकां रसल्ल्या आमकां फसच्या आमच्या वागोवच्या देवा लागीं आमी मागून आसा. आमी प्रत्येक रितीन मागया. कोणाक आमी मागणें बसयलां. कोण चिंतात आमी तांचे पासत मागतात. आनी ह्या पूर्ण शेताक आपणाची भोगनां आपणाची विनवणी खानगोन बाळका जेजूक मान करूंक येता सर भक्ती काम पासत आमी मागया. क्रिस्ता खातीर दगदनी भोगच्या सर आमच्या भावनां पासत आमी मागया. कुटुंबां पासत युवजनां पासत
भुरग्यां पासत मलगड्यां पासत आमच्या समाजे पासत आमी मागया. आमची सर मागणी सांगात ताका आमी मागया. हे वागये म्हणजे सुबळका तुजी सर पदवी हाज्या पिताळ उलटपी केल्ली आसता आनी तुजो आतां बेसन कोलो आसता. तुका बातीन उलो मातिल्या सकटान दय नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकेला आमची तशें आमची आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरी तूं कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे आजबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एकाकूल तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी. आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सकस निरास पोवन तुजे कोमोक आनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां. आमची कुटुंबां आशिर्वादीत केल्यान पवित्र केल्यान. आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एक सान्याक राखलां सांबाळलां. बरें काम रावूंक घर न्हेसूंक उस्तर जेवंक खावंक जाय पुरतें आमकां देवान दिलां. ताची विस्मीत आमच्या जिवितांत जायतीं केल्यांत. जेजूक आमी अर्घां दिवया. उपकारी मनान मागया. हे उधार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केले देडो उपकारा खातीर आमची मागणां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातीं तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाच्या इमाची मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विसरून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळना ती दैवीक मजा जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आमची तकली बगोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे समें रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समें जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. घडी राखली म्हाका बाळकाची जू. बुचीन तुकांच पुसली तुवें बाळकाची जू. घडी राखली म्हाका बाळकाची जू. बुचीन तुकांच पुसली तुवें बाळकाची जू. बंधन जेजू बाळकाची जू. Urgani woglap tuka sedans Jesu. Bundan Jesu, balka Jesu. Urgani woglap tuka sedans Jesu.
हर एका दिसा तुवेंस म्हाका चलयलो हर घडी म्हाका तुवेंस बरेंच दिलेलें हर एका दिसा तुवेंस म्हाका चलयलो हर घडी म्हाका तुवें बरेंच दिलेलें म्हजो मजदार तूं बाळूक जेजू म्हजो मजदार तूं बाळूक जेजू हर घडी राखले म्हाका बाळका जेजू मोचीन दुखांस पुसलें तुवें बाळका जेजू हर घडी राखले म्हाका बाळका जेजू मोचीन दुखांस पुसलें तुवें बाळका जेजू मुखार पुत्रा सोवे हांव पार मोरी आशिर्वादी आमकां हांव भाव प्रितेश क्रास्ता आनी खानमलीत वोट दित म्हजो अनुभव कसलो म्हूण तुमी म्हाका विचारशात तर केवळ 2 उतरांनी हांव सांगूंक आशेता देवान म्हाका कार्मेल वोट दिली आनी कार्मेल वोट दिन म्हाका देव दिलो तितलेंच सुमार 13 वर्सां आदीं मुंतींत कांतोवच्या साबार सवालांक जापी सोदून आयिल्ल्या म्हाका देवान कार्मेलीत प्राधिकरणां कार्मेलीत वोटदीक आपोवन हाडलो आनी कार्मेलाच्या वोट्टांत देवाक हांव भेटलो सामुदायिक जिवितांत देव म्हाका दिसलो दिसपोट्या मागण्यांत देव म्हाका मेळ्ळो सांगाता करच्या वावरांत संजेर खेळच्या खेळांत सांगाता आयदनां धुंच्यांती देव म्हाका भेटलो अशें देवान म्हाका कार्मेलीत वोट दिली आनी कार्मेलीत वोट दिन म्हाका देव दिलो तर कार्मेलीत वोट दिंत कितें आसा म्हूण तुमचे सवाल तर कार्मेलीत वोट दिंत कितें ना म्हणली म्हजी जाप कार्मेलीत वोट दिंत देव लिपोवन आसा आनी मोगांत आनी मागण्यांत ताची सोदना करचें तसलें वर्तें भाग आनी आनंद हे दिनच खंय मेळचें ना तर ये देवाची सोदना करूंक कार्मेलीत वोट तुकाय उक्त्या हातांनी आपोवणें दिता